ग्रामसभेच्या चर्चेची मोबायलात शूटिंग करता म्हणून पंचवांगडी मेघश्याम शिरोडकरान आपल्यार हात घालो म्हणून एके बायलेन शिरोडा पुलिशेन कागाळ केल्या। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक वांगडी ग्रामसभेच्या चर्चेची मोबायलान शूटिंग करतालो तेन्ना पंचवांगडी मेघश्याम शिरोडकर ताच्या आंगार धांवन गेलो। तशेंच ताच्या हातींतलो फोन ताणें काडून घेवपाचो यत्न केलो खंय। ताचो फोन पडत म्हूण आपूण व्हिडिओ काडपाक सुरवात केली। आपूण व्हिडिओ काडटा ते पळोवन मेघश्यामान आपल्याचेरूय हात घातलो असो आरोप ह्या बायलेन केला। व्हिडिओ काडपाक म्हाजो एक गांवचोच भाव व्हिडिओ काडपाक लागलो। तर व्हिडिओ काडटा तो म्हणपाक लागलो पंच आसा तो मेघनाथ शिरोडकर तो इन द प्रेजेंस ऑफ सरपंच जेन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना पंचांपेक्षा सरपंचान उलोवपाचें आसता पूण तो गेलो भोव सरपंच जी आसा पल्लवी शिरोडकर ती मेघनाथ शिरोडकर ती त्या मेघनाथाची पंच जो आसा तेजी ती बायल सो ती वगीच रावली थंय कळ्ळें। आनी आमचो जो एक भाव जो व्हिडिओ काडटालो तेका तो सांगपाक लागलो की तूं व्हिडिओ काडनाका म्हणपाक लागलो। व्हिडिओ काडनाका तेणें सांगलें व्हिडिओ काडपाक आपल्याक रायट आसा। सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडिओ काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां। तर तो थंयच्यान उठून हेच्या आंगार येयलो आनी एकटो भाव व्हिडिओ काडटालो तेच्या आंगार आयलो आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो आनी ताका धुकलून ओडपाक लागलो। सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो व्हिडिओ काडपाक कळ्ळें। व्हिडिओ काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडिओ काडटा थंय आसा हेणें म्हाज्या हातीर सामकें जोरान थापट मारून मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो। सो हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर तेणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो। सो हांवें म्हणलें ताका मोबायल तुवें म्हाजेर हात कसो घातलो काय विचारलें। तुजेर हात घालपाक तूं कितें म्हाका तेणें बॅड वर्ड्स म्हणलें कळ्ळें। बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें तुका म्हाका मोबायल दी म्हणपाक लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो तेणें म्हाजेर हात घातलो आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव ताका वोगी रावपाक शकना कळ्ळें न्ही। दुशासनान द्रौपदीक केलें पळय तेणें आपले ते 5 जाण आसात सांबाळपी ती तेज्या खातीर ती रावली पूण हांव मनिला शिरोडकर हांव डिफेंड करपाक म्हाका जाता। सो हांवें ताका डिफेंड केलें कळ्ळें। डिफेंड केलें आनी तरी आसतना ते खूब जाण आडवपा आयले तरी ते कोण आडायताले पळय तेंच्या खाचींतल्यान सुद्दां तो म्हाका तेणें हात पिळ्ळो म्हाजो आनी ते कितें फुडले रिपोर्ट आसा तो हांवें थंय दिला कळ्ळें न्ही। हांव त्या मेघश्यामाक असोच सोडपाना कळ्ळें न्ही। तूं सुभाष शिरोडकराचो भाव जावं कळ्ळें। लोक जशे आज पर्यंत तोंड बंद करून ओगी रावल्या पळय आनी तुमचें जें सोंसलें पळय ती गुलामगिरी आनी तुमी ती गुंडागिरी करता पळय शिरोड्यान ती म्हाजे कडेन तरी चलची ना। आतां तुका हांव कसोच सोडपाना। मेघश्याम तूं जर पळयता मेघनाथ आनी ती शिरोडकराची फॅमिली जर पळयता आनी शिरोडकर जर पळयता न्ही जाल्यार ह्या मनिला शिरोडकर सोडचें ना तुमकां कशेंच सोडचें ना। जो पर्यंत म्हाका न्याय मेळना न्ही तो पर्यंत हांव ताका सोडचें ना। आयज एक असो इन्सिडंट घडलो तो एक कायद्याचेर काळिमा फासपा सारको। दुशासनाचें कृत्य शिरोड्या पंचायतीन जालें। करपी कोण मेघश्याम शिरोडकर। हो मेघनाथ एलायस मेघश्याम शिरोडकर आसा तो सुभाष शिरोडकर जो BJPचो MLA तसोच मंत्री आसा तेजो भाव। आनी हो आयचो एकूच इन्सिडंट न्ही, हे इन्सिडंट तेजे चालूच आसता। भितर कोणा येता ताका धमकेता असले कितकेशेच व्हिडिओ आसा। आनी एकटे चलयेक तेणें तशेंच त्रास केल्ले पयलीं आनी आयज तो सांपडलो। तो जेन्ना ग्रामसभा चालू आशिल्ली तेन्ना जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी ताका कायदो सांगलो की व्हिडिओ काडपाक मेळटा व्हिडिओ काडपाक कांय येना तेन्ना हो उलोवपाक लागलो तेजी बायल सरपंच स्वता तेंच्यांनी ते कायदो सांगलो तुका कांयच रायट ना म्हणून सरपंच उलोवंक शकता पूण तुका थंयच्यान काय उलोवंक शकता म्हणून तेन्ना तेणें थंयच्यान जी फॉट मारलेली ती हेजेर पडली जेजेर एक चेरीर फॉट मारली ती हेजेर पडली। आनी जेन्ना ते विचारपाक गेले तेन्ना तेणें तेजे कडेन एसॉल्ट केलो। एसॉल्ट हे प्रमाणान केलो ते लागून ताका आमी जो महाभारताचें जें कृत्य आसा ते हेजेर ताका हें केल्लो आसा ते हेजेर फॉट मारली आनी मागीर तेजे हात पिळे। मागीर आमचे भुरगे आशिल्ले तांकां तेणें मारपाक येयलो तेंच्या आंगार येयलो सारकी सैरा जालो सगळो। आनी हें कृत्य करतना बाकीची सगळीं आसा ती पळयत उरली थंय। पोलीस आशिल्ले थंय तेंच्यांनी सांगलें हें करपाक मेळना तुमकां रायट आसा तरी सुद्दां ते सगळे पळयत रावले। बाकीचे जे पॅनल्स आशिल्ले तेवूय पळयत रावले। जो एक पंच आसा तोवूय आमचे बरोबर आसा जो आजीचो पंच आसा तो। आनी हें कृत्य इतकें भयानक आसा तें खंय तरी हेजेर जे बिहारा सारके जावं UP सारके हितून जाता तें आयज गोंयान घडपाक लागलां। हे CMानूय पळोवपाचें कित्याक स्वता CM आसा तो CM होम मिनिस्टर आसा आनी ही गजाली ह्यो घडत आसता। दुसरी गजाल जो CM आसा तेजी बायल महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट आमी पळयतले तो स्टेटमेंट येतलो जाल्यार काय फक्त तेंच्यांनी थंय एक आपलेच सगळे हें करून फॅमिली राज जशें शिरोडा पंचायतीन जाला तशें तेंच्यांनी BJP फॅमिली राज्य केला काय म्हणून
हे आम्ही सगळे पळयतले आणि हेजेर आम्ही स्ट्रीक एक्शन घेतले. स्ट्रीक हेजेर आम्ही फॉलोअप चालू असतलो. आता तुम्ही पळयला 2-3 वरां इंट्रोगेशन जाले तिचे आणि सगळे आपले कितें कितें जालें ते कळलं आणि पोलिसां कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.